अरे बाप रे, 1,00,000चे स्लीपर. पैसा संग पैसा. अवी म्हाका तेच्या परस ह्यो बरो दिसता. म्हाका हो लायक जालो, म्हाका हेज्याकून हो लायक जालो, ह्यो बरो म्हाका हेज्याकून तो लायक नायकी. अवी हे इतले म्हारग ते हेच्या भितर कितें भांगार चांदी बिंदी ना मरे. अवी असले मॅडम म्हाकाय बी जाय. ओके सो गाईज तुम्ही पोवू शकता फायनली हे येयल्लेले आसा आनी कितले प्रिमियम आहा पळय सारखे. सोल बील पळया तेजो वय चकचकीत आनी असले घेवपाक एक ड्रीम कशी. ऑल थँक्स टू मस्तीखोर गोवन्स फॅमिली. तुवें पळयल्या म्हाजे नवे चप्पल फ्लिप फ्लॉप. हे इतले म्हारग हेक्टर आहा तरी कितें. म्हाका पोवंक जाय ते घालून उडोंक मेळटा जाल्यार. हायट बी बरी इतली इतली वाडटा, इतली इतली 1 फूट बी जाल्यार चमत्कारी कितें म्हणूं येता आसले. पण कितें आहा म्हणून एका हरशी. अमीर लोगो की अमीर पहचान असे लोक म्हणटात. म्हाका जाल्यार दिसना. पण एक्चुअली आहा कितें कोणाक खबर. कित्याक इतले म्हारग ते. अवी हे इतले म्हारग ते हेच्या भितर कितें भांगार चांदी बिंदी ना मरे भितर. तेतून कोको हा कोको. तुका जाय जाल्यार हांव एक्सपेरिमेंट करू शकता. गजब बेइज्जती है. म्हाका काय प्रॉब्लेम. पण म्हाका हेज्याकून हे लायक जाले. हे म्हाका आलिशान घेतल्या. हे भायरसून हाडला तेणी युकेसून दिसता. हय युके. हे बरें आहा न्हू. हय हेतूर आहा गाय कितें. हे म्हाका पोवंक जाय घालून उडोंक जाता जाल्यार कितें म्हणटा. हय हे तुमी घेता न्हू फ्रॉड हेंका बीन अलर्ट रावा. तुमचो कोण सारको गॅरंटीड आहा जाल्यारूच घेवचे. आनी तुमकां ओरिजिनल आनी हेजे हे पळय हांगासर कळटा पळय दिसता तुमकां. हेजेर बॅच आसता भितन आनी तसोच दुसऱ्या हेकाय आहा पळय दाखयता तुमकां. हे पळय हे पळय हांगासर आहा पळयात. ओके सो ओरिजिनलाची हे कळटा भितरले ते हेतून हांगाल्यान. आनी बिल बॉक्स तेजेर आसता रियलिटी कितें पळय ती. नाल्यार घेशीत नाका जाल्ले घेशीत 60,000 बीन भरशीत आनी फ्रॉड करून येवशीत. तुमकां फ्रॉड करून घेशीत. हांवें कोणा कडल्यान घेतला तो ट्रस्टेड मनीस एलवीच्या शोरुमान आसता. आनी त्याच मनशान म्हाका कॉन्टॅक्ट करून दिल्लो सुप्रीम. तेजो एक फ्रेंड सुप्रीम हेतून कामाक आसता भायर. इंडियन सुप्रीमाचे आउटलेट ना सो तेणी म्हाका इम्पोर्ट करून हाडलेलो आसा. ओके सो बरें आहा न्हू टेन्शन ना. अवी म्हाका तेच्या परस ह्यो बरो दिसता. म्हाका हो लायक जालो. म्हाका हेज्याकून हो लायक जालो. ह्यो बरो म्हाका हेज्याकून तो लायक नायकीचो. तो व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह आनी हो लायक म्हाका. हो बरो दिसता पळय प्रिमियम दिसता पळोवपाकूय. आनी हेज्या वांगडा म्हाजे कडेन एक स्वेट शर्ट आहा सुप्रिमाचे खबर आहा. आनी म्हाजे कडेन गायज तेजे सेम सुप्रिमाचे बॅग पासून आसा. ओके सो म्हाजे कडेन जे सुप्रिमाचे स्वेट शर्ट आसा ओके ते ओरिजिनल ते म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान हाडलेले. आनी बॅग आसा ते डुप्लिकेट पूण ते बरें दिसता पळोवपाक न्हू. आतां अवी असले मॅडम म्हाकाय बी जाय. आता निधन करलं. खूप रात झालेली असा. आवाज आडवं पडटा. परत परत बापायचा बर्थडे ते 5 नंबर मेळना. सो गायज कितें आहा जाणा तुमकां एक रियलिटी सांगता. जे बी चेडे चेडू तेंची सायज 5 आसा तेंकां हे एक्सपेन्सिव्ह सुप्रीम ऑर एलवी मेळपाचे चान्सीस ना. आनी मेळपाचे आसा जाल्यार स्पेशल ऑर्डर दिवची पडटा. आनी ते स्पेशल ऑर्डराक 17 कितें हजार एक्स्ट्रा भरचे पडटा. ओके व्हेरी रेअर. धाकटे पांय कोणाचे आहा पळय तेंकां गावपाक मुश्कील. गावता अशें ना न्हू पूण हे 2 ब्रँड म्हाका तेणी सांगले की व्हेरी रेअर म्हणून. सारकें मुआ हय काय ना पळयात काय कितें तें. हांवें चिंतूंक नासलें केन्ना असलो ब्रँड घेतलो म्हणून. हांवें आनी एक म्हाजें ड्रीम कंप्लीट केल्लेली आसा.
हांव व्हडलें म्हणिना न्हू गा. हय आमच्या खातीर ते खूप व्हडले. ओके, लोकांच्या खातीर म्हाका खबर ना लोक बाबा आनी कितें कितें घेवन भोंवता, 2-2, 3-3 करोडाच्यो गाडयो घेवन भोंवता. हय ओके, बट येस गायज, आयज तुमच्या खातीर आयज आमी यूट्यूब व्हिडिओज करून आमचे हार्डवर्क, आमची मेहनत, कोलॅबरेशन करून हांवें वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह फ्लिपफ्लॉप्स घेतलेले आसा. आणि हेजी एक्चुअल रेट आसा अरावंड 87,000 कितें तरी, 87,000. बट म्हाका हे पडलेले डिस्कावंट रेटीन अरावंड 60,000 न्हू गो. 60,000 म्हाका डिस्कावंट रेटीन पडलेले आसा. आनी हे कितें एवरीडे घालपाचे युजाक ना. सत खरें न्हू. हय सो सॉरी गायज, बट या 60,000 म्हाका पडले. आनी हेच्याकून आनी एक कसलो तरी एक्सेल एक्सेल आहेत कितें ते सांगले तेणी, तो मॉडल पडटा 1,50,000. तेच्या वयर आहा 2,00,000, तेच्या वयर आहा 2,50,000. घेता तशें आहा. बेल्ट पासून हेंचे व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. हेजे आनी गुचीचे तुमकां खबर आसा व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. बट दीस कॉस्ट मी अरावंड 60,000 विथ हे ट्रान्सपोर्ट बीन सगळें धरून. ओके, आनी मेन म्हणटा पळय ते म्हाका त्याच फ्रेंडान सजेस्ट केलें हेंय घे म्हणून. हे तुका बरें ऑफरीन पडटले. आतां तुमकां सांगता, हे इंडियन ना. इंडियन हेजो शोरूम खंयच ना, आउटलेट खंयच ना. ओके, आनी म्हाजो जो फ्रेंड आसा जो एल्विन कामाक आसता, अशोक, तेजो कॉन्टॅक्ट भायर आसलो. जे भायर आनी एक तेजो फ्रेंड आहा सुप्रीम हितून कामाक आसलो. तेणी आपणाक सुप्रीम्स फ्लिपफ्लॉप ऑर्डर मारलेले आनी तेतून तेणी म्हाका विचारलें तुका घाल, तुकाय मारू ऑर्डर जाल्यार सांग. ओके, सो तुमी बिलीव करची ना, दीस ओके एक्चुअल विल कॉस्ट यू अरावंड 27,000 एक्चुअल रेट हेजी हां सुप्रिमाची. आनी हे म्हाका पडले ऑन अ चीप प्रायस. ओके, सुप्रीम ब्रँड तर हो ब्रँड घेवंक सोदता आनी हो तर इतल्या सवायन मेळटा. वन्स इन अ बिलियन ऑपॉर्च्युनिटी न्हू. हय आमचे असले मिडल क्लास लोक काय एवरी टायम 30 और 1 लाखाच्यो वाण्यो घेवं शकना. ओके, बट म्हाका हे पडलेले आसा 12,000. ओके, विथ 1.5 year वॉरंटी. ओके, आनी हेका म्हाका वॉरंटी गावलेली आसा 1.5 year. सेम हेजे कितें पील ऑफ जायत जाल्यार हांगासरल्यान सुटत जाल्यार आनी कितें तरी सोलाचे कितें तरी सांगले ते मॅन्युअलाचेर तेंच्या बरयलेलें आसा. ओके, सो तुमकां खरें सांगू, फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका इतलें बरें दिसता की हांव नायकी चिंत्तालो एक टायमार. हांव आनी अंकिता न्हू म्हाका तेका आवडना तसलें कांय. ते म्हणटा अवी तूं तरी एक वाण्यो बऱ्यो घे मरे, एक्सपेन्सिव्ह वाण्यो घे, तुज्या पांयान ते 200 रुपयाचे बऱ्यो दिसना आपणाक पळोवपाक म्हणटा अंकिता म्हणटा म्हाका. सो हांवें एकदां घेतले नायकीचे आनी म्हाजी एक ड्रीम हांव नायकीच्यो वाण्यो घेतलो म्हणून न्हू. जे सगळ्यांचीच आमच्या भावा भयणाची ड्रीम आसता, जे कोण मेहनत करता, जे 10-15 हजाराचे पेमेंटाक आसा न्हू. हांव नायकी चिंत्तालो जे 1,500 2,000 मेळटा. आनी आयज हांव कितें घालून भोंवता ते पळया, कितें घेवन भोंवता ते पळया. एलवी आनी सुप्रीम. ओके, सो हांव हे सगळ्या हेजो क्रेडीट तुमकां दिवंक सोदता न्हू. तुमकां सगळ्यांक दिवंक सोदता की थँक्यू सो मच. तुमी आमचे व्हिडिओज पळयता, आमकां मोग दाखयता, सपोर्ट करता आमकां. ओके, आनी आमी कितें आहा ते जेन्युइन व्हिडिओज घालता न्हू. आमकां ते नाका जाल्ले हितून इन्वॉल्वमेंटान खरोच इंट्रस्ट ना. ओके, जे फॅक्ट आसा ते सांगता. आतां नेक्स्ट पार्ट तुमकां सांगता. आतां हांवें हे वाण्यो घेतल्यो आनी जेन्ना ते येयले हांवें बॉक्स बिक्स ओपन केले. ओके, डिलिव्हरी बॉया फुडल्यानूच, कित्याक एक्सपेन्सिव्ह न्हू, कितें जायत कांय खबर ना. पण हांव जे कोणी कोणा कडल्यान घेतला तेजे कडेन हांव 100% ट्रस्ट करता, कित्याक तो म्हाजो चायल्डहूड फ्रेंड. आतां जालें कितें तुमकां सांगता, स्लिपर हांवें घेतले. म्हाका अशें दिसतलें आवय स्लिपर येयले घातलेले, म्हाका अशी फील येतली न्हू सारकी अंबानी बंबानी असली फील येतली. आनी कितें 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 हांव एक्सपेक्टेशन दवरतालो म्हाजे फूस. तुमकां डायरेक्ट सांगता, जेन्ना हांवें ह्या वाण्यांनी पांय घातले आनी हांगाल्यान अशें चल्ले, म्हाका म्हाजे वाण्यो जे हांव घालता सद्या म्हाज्या पांयांक कितें आहा तें दाखयता तुमकां. अंकितान हे बाजारांतल्यान हाडलेले.
पावसाक कितल्यांक हाडलेले? 200 रुपया. 200 रुपयान हाडलेले. हे आनी तें सेमूच कशें दिसता. प्लस हांव हेतून इतलो कम्फर्टेबल आहा, हे वयल्यान लायट आहा. ओके, आनी तुमकां खबर आसा हांव त्यो व्हाण्यो घालिना कित्याक म्हाजे हांगासर प्लेटी आसा लोखणाच्यो. ओके, हे 200 रुपयाचे आनी हेतून सेम फरक. कितें म्हणूंक सोदता हांव तूं हेतून? हय, तेका फुलां बिलां घालून दवरप आता एका जाग्यार. खरें तुमकां सांगता, हांवें तेतून पांय घालून म्हाका कितें अशी चमत्कारी ताकद येवंक ना उडपाक. दोनी हेतून घालून म्हाका अशी फील येवंक ना. हांव अंबानीकय फील येवंक ना, म्हाका बंबानीकय फील येयली. म्हाका अशें दिसलें की कोणाचे वाटे वयले काडून हाडला काय. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका बिलीव जायना की हांव येदे व्हडले ब्रँड सद्या हांव घालता. ओके, पण हांवें जेन्ना घातले हे ब्रँड, आय वॉज सुपर डुपर शॉक. सुपर डुपर शॉक. हेतून आनी तेतून फरकूच कितें आहा? तुमकां एक खरें सांगता, जे हांवें पांया पोंदाक 200 रुपयाचे घातला ते तरी चड वगत येतले. आनी म्हाका दिसना हे रेगुलर घाली जाल्यार हेजे कितें जातलें. हेजे आमचे गोंयचे जे होणके आहा पळय ते कॅटेगरीचे जातले. ह्यो फक्त शो मारपाक घालप. शो मारपाक घालप. शो मारप कसो? 12,000 आतां 25-30 हजाराचे 12,000 हांवें घेतला हे शो मारपाक. म्हाका बाबा खंयच्याच एंगलान हे इतले सक्सेसफूल कशें दिसना. म्हाका व्हाण्यांनी पांय घातलो म्हाका फीलूच येवंक ना. अशें दिसलें की बाबा एक्सपेन्सीव. येस, ते ब्रँड. ओके, खंय बऱ्या जाग्यार वयतलो घालून वयतलो जाल्यार इट्स अ ब्रँड. ना न्हू, कोणी पळयतलो म्हणटलो इट्स अ ब्रँड म्हणटलो. बट म्हाका ती फीलूच येवंक ना. हे पांयान म्हाजे 200 रुपयाचे आहा रफ अँड टफ. हे तर रफ अँड टफ हांव चलोवंक वचत, हेचे जातले 12 बेरेस्तार. आनी आमी तुमी जाण आमी काय 4 व्हिलरीन बसून भोंवना, आमी मोटरसायकलीन भोंवता. एका पयलीं टाके मारचे पडटले आमी न्हू. उडक्यो मारता, आमी टेरसीचेर चडटा, आमी झाडार चडटा, आमी कितें कितें करता. हे असल्यो व्हाण्यो घालून आमी हे करूं शकता ना. एका टाके मारचे पडटले हवे. हय, खरेंच. तुमकां खरें सांगता, हे आतां तेंच्यांनी म्हाका सांगला वॉरंटी आहा, हांगाल्यान रीप जायना खंय. ओके, हे जसो नायकी आमचो हे करता पळय तसो. हांव तुका खरें सांगू, तुमकां हे तर हांव रेगुलर घालूंक भोंवत हे आनी हे हांव डेफिनेटली हेजे 12 बेरेस्तार करतलो. म्हाका इतले गॅरंटी आहा म्हाजे. पूण हो म्हाका खूब लायक जालो तेज्याकूच. ओके, नाव पर्पज ऑफ बायींग ऑल दीस थिंग्स तुमकां खरें सांगता हांव घेवंक सोदिनासलो. ओके, अंकिता म्हणटा 1 लायफ. परत सेम, परत हांवें तुमकां फाटल्या फावटी सांगलें 1 लायफ. मरोन कितें कपलार घेवन वचोंक जाय सगळें. सारकें. कपलार घेवन वचोंक जाय ना. सो आमी डिसायड केलें की लेट्स एन्जॉय आवर ड्रीम्स. मरच्या पयलीं तरी सगळें कंप्लीट करया. आनी तुमकां खबर आसा न्हू, हांव व्हेरी सून जे हांवें कोणाक डोनेट करपाचें चिंतलेलें, हांव कांय म्हणिना, म्हाका डॉक्टरान वॉर्न केल्लेलें आसा, तुमकां कालच्या ब्लॉगानूय सांगलां. सो हांव तेकाय वयपाचो आसा. सो चित्ता सगळे ड्रीम्स कंप्लीट करता न्हू. कोणाक खबर, यू नेवर नो वॉट वील हॅपन इन फ्युचर. कोणाक खबर आमी दोगांय ह्या संवसारान आयज आसा फाल्यां ना. कोणाक खबर. मागीर म्हाका रिग्रेट करपाक नाका. वयर गेलो वयरसून हांव सकयल पळयतलो, अरे म्हाजे फ्रेंड, अरे तो बरें घालून भोंवता, अरे तो बरी घेवन भोंवता, आनी हांव कितें केलो, हांव मरोन वयर येयलो आनी कांयच करूंक पावूंक ना न्हू. सो म्हाका म्हाजी लायफ एन्जॉय करपाक जाय. सो हांवूय तुमकां तशेंच ही व्हिडिओ नॉट टू शो ऑफ, ही व्हिडिओ हांव शो ऑफ करपाक तुमकां घालिना, हातीन दवरून तुमकां परत परत दाखयता. मोटिवेट जाया. कोण कांयच करिना, कांयच करिना. आनी ज्या मनशाक हॅबीट आसता घरान पांय वयर करून आवय बापायच्या पयशांचेर, दुसऱ्यांच्या व्हिडिओंचेर, फोटवांचेर, बायलांचेर कमेंट मारप, कोणाच्या गर्लफ्रेंडाचेर, कोणाच्या चेडवाचेर, एटलीस्ट वर्क हार्ड. न्हू, वर्क हार्ड, फुलफील युअर ड्रीम्स. म्हाजी 150 रुपयाची घेवपाची व्हाण्यो घेवपाची औकात, डायरेक्ट तुमकां सांगता सगळ्या गोंयकारांक, म्हाजी औकात 150 रुपयाची व्हाण्यो घेवपाची. पण आयज हांवें मेहनत करून हें घेतलेलें आसा. म्हाजी एक ड्रीम जे म्हाजें आसा तेजेर हांवें एक पावल फुडें दवरलेलें आसा. इफ आय कॅन, वाय नॉट यू. सांग हांव कितें म्हणूंक सोदता तुजें. हय, तुमी बी मोटिवेट जायात, तुमी बी स्वप्नां पळयात, एक दीस खरें जातलेंच, सारकें नवे. आतां पळयात केन्ना आमी ब्लॉग करपाक स्टार्ट केल्लेले,
तेन्ना घे व्हरोन लोक आमचे बारा मारताले कितें ते ब्लॉगिंग म्हणटा ते पचकेपणा फालतूपणा. मेन म्हणटा पळय ते हांवें आनी अंकितान व्हिडिओ काडपाक स्टार्ट केली. तुमकां खरें सांगता आयच्या डेटीन म्हाका एज अ गूड व्लॉगर कन्सिडर करिना. कित्याक करिना? म्हाका तुमी पळयलां आसतलें हांव सदींच फुडली व्हिडिओ काडटा, म्हाजी काडिना इन अ पब्लीक एरिया. बट अंकिता न्हू अश्यो व्हिडिओज काडटा रायट लेफ्ट पळयना. आतां ते इतले कॉन्फिडन्स आनी हांव इतलो कॉन्फिडन्स कित्याक ना तें तुमकां सांगता. जेन्ना हांवें कॉन्फिडन्स घेवन असो कॅमेरा वयर केल्लो आनी व्हिडिओ हांव मार्केटान काडीन, आमच्या कोण वळखीच्यान आमची बारा मारली न्हू आं. कितें रे फोकाणां कशी मरे ती लज कशी मरे आं. पयलो म्हाका म्हटलो मोबायल तरी बरो घे मरे म्हटलें. आनी तितून हांव खूब डिमोटिवेट जालो सारको त्याच टायमार. आनी लोक सायडीचे आसले ते अशें करून हांसोंक लागले न्हू ते कपड्यांच्या शोरूमांतले. आतां तेच कपड्या वयले शोरूमांतले लोक जेन्ना म्हाका पळयता अवी तुजे व्हिडियोज बरे आसता म्हणटा, खूब बरे दिसतात, पूण मनांतल्यान परत तेच चिंतून येता. सो हांव तुमकां कितें म्हणूंक सोदता जाणां, लोकांचें काम उलोवपाचें. उलयतात, फोकाणां मारतात, मारुनी यु नो. तुमी हांगा आसा फोकाणां मारीत राव न्ही, तुमी हांगा पावा ह्या लेवलार पावपाचें आनी अशें सकयल वळोन सकयल पळया. मागीर तेंची तोंडां पळया. हांव जाल्यार म्हणटा हटा सावन की घटा म्हणटा. कितें भोगता ते भोगीत रावात. इवन म्हाका सुद्दां तशें खूब जाणांनी म्हटलें कितें इवन तुमी आमचे पयलींचे ब्लॉग पळयात फाटसून बॅकग्रावंडान थोडे लोक अशे ही करून आसतात सुद्दां हे आनी कितें नाका जाल्ले करतात काय म्हणून. तुम्ही माझ्या आमचे पयलींचे व्हिडिओज पळय, आमी चलोन वयतात न्हू, फाटल्यान लोक आसता फोकाणां मारतात. बट हे करून हांव कोणाक घेवन बसना, हांव बिंदास. आयचे डेटीक जेन्ना आमकां असले आमी जे बरे जाग्यार भोंवता, बरे खाता, बरे पियेता, बरे न्हेसता, बरे वस्तू हाडटा, हे पळोवन लोक म्हणटा. थोडे जाण जे बरे चिंततात आनी थोडे म्हणटा पाड पडलेली आवज गाई सांगता तुमकां म्हणूं शकना, पूण तशें उलयतात. आनी जे लोक म्हाका त्या टायमार हांसताले आयज थंय मार्केटान पळयले काय कितले हॅपी जातात. ओके, बरे आसता तुजे व्हिडिओज. तुमकां खरें सांगू, आमची म्हापसा पार्किंगेन पासून गाडी जेन्ना लायता पे पार्किंगेन, ते लोक पासून म्हाजे व्हिडिओज पळयता आनी म्हाका सदींच म्हणटा प्लीज म्हाका आपणाक नाका पे करूं नाका म्हणटात न्हू. तुजे व्हिडिओज करता, तुजे लोकांक हेल्प करता. हांवें म्हटलें हांव लोकांक हेल्प करता, बट हेजो मिनींग न्हू हांव कोणाच्या पोटार राड येता. त्या मनशाचे 10 रुपया हांव घेवन गाडये खातीर ते पार्क करपाक बरें दिसना न्हू. पण अशें हांवें फॅमिली जोडलेली आसा. परत एकदां गायज, इफ आय कॅन मिडल क्लास फॅमिलींतलो भुरगो घेवं शकता जाल्यार आय एम डेफिनेटली शुअर यू गायज कॅन डू इट. हांव म्हणिना तुमकां युट्यूबर व्हिडिओ करा आनी असल्यो वस्तू हाडा जावं तुमचे ड्रिम्स फुलफील करा. कितें तरी करा, वायट न्हू, बरें करा, कितें तरी करा. ओके, सो दीस वॉज माय हॅपीनस टुडे, जे हांव तुमच्या वांगडा शेअर करूंक सोदतालो. हॅपीनस एंड प्लस रियलिटी. हॅपीनस की हांवें येदे व्हडले ब्रँड आयकलेले, आयज हांव घेता, पूण हेजे उपरांत जेन्ना हांवें घातले तेन्ना म्हाका फिलूच येवंक ना. आमी बाबा देसी, आमी सारके नीज गोंयकार आनी आमी मिडल क्लास फॅमिलींतले भुरगे, आमी मातयेंतल्यान आमी शेणांतल्यान येयल्लेले भुरगे. आमकां हे दीस वॉज माय जर्नी. आनी आमी जे कितें करता ते तुमच्या दोळ्या मुखारूच करता न्हू. एवरी डे वॉट वी डू, वॉट वी ईट, वेर वी गो, वॉट वी बाय, it's all in front of you all. So first of all, thank you each and every मस्तीखोर फॅमिली. आयज तुमच्या खातीर हांव हे घेवंक पावता आनी येस, ऑल क्रेडीट गोज टू यू ऑल. हो चॅनलूच तुमचो, म्हाजो न्हू, हो तुमचो चॅनल. हेंच म्हणून हांव हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. चॅनलाचेर नेवे आसा, लायक शेअर सबस्क्रायब. हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन आनी असोच तुमकां मोटिवेट करीत रावतलो. माझे व्हिडिओज पळयात, तुम्ही मोटिवेट जाया. ओके, आनी जे ल्हान भुरगे माझे व्हिडिओज पळयता खबर आसा तेंच्या खातीर हांव एक स्पेशल गिव अवे करपाचो आसा. सो कितें आहा कितें ना तें म्हाका कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा. हू आर इंट्रस्टेड टू पार्टिसिपेट इन माय गिव अवे. हांव कितेंय करूं शकता. इट मायट बी अ स्मार्ट वॉच, इट मायट बी अ फ्लिप फ्लॉप लायक दीस, मायट बी अ शूज, मायट बी अ बॅग, कितेंय जावं शकता, टॉय, कितेंय जावं शकता, इवन तो सायकल.
सायकल पासून जावं शकता. सो कॉमेंट करा कोण पार्टिसिपेट जाता पळय ते न्हू का. हय. तुमच्या खातीर मागीर गिव अवे करया आणि हांव मेळटा तुमकां नेवी आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल देन टाटा गुड नायट आणि बाय बाय. बाय सबस्क्राईब बाय. करा. सकरपराय करा.